नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. म्हजे घर येवजण 4 तारखेर करतले लॉन्च. कार्यावळीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुखेल सोयरे म्हणून रावतले हजर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. फाटले 10 दीस पेडण्या वाठारांनी धुमाकूळ घालपी हत्ती गेलो महाराष्ट्रात. परतून गोयच्या हद्दीतूय येवपाक शकता. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हत्तीचेर दवरल्या नदर. तिसरी ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांक आसतल्यो समान प्रश्नपत्रिका 7 ऑक्टोबरासावन परीक्षा जातल्यो सुरू. SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकाराची माहिती. कोलवा दाताच्या क्लिनिकाक लागलो उजो. 4 लाखांचे लुकसाण. उजो पावलपी दळान घडणूक थळार वचून उजो हाडलो नियंत्रणात. उजो लागपा फाटले कारण अजून जावंक ना स्पश्ट. रामा काणकोणकाराच्या हल्ल्या प्रकरणाचो तपास खंय मेरेन पावला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी करचे स्पश्ट. हल्ल्या फाटलो मास्टरमाइंड सापडना तो मेरेन केस करची न्हय बंद. समाज वावुरप्यांची शिटकावणी. राज्यात फुडले 4 दीस पडटलो उटंगाराचो पावस. हवामान खात्यान जारी केला येल्लो अलर्ट. हवामान खात्याचो अदमास. आता पळयात खबरो विस्तारान. 1972च्या पयलीं सर्वे प्लॅनाचेर आशिल्ली घरां आनी दुकानां मोडून उडोवचे नात. तशेंच 1/14च्या उताराचेर नांव आशिल्ल्या घरांकूय हात लावचे नात म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. म्हजे घर येवजणेचे अर्ज 4 ऑक्टोबराक दितले. म्हजे घर येवजणेचे अर्ज 4 ऑक्टोबराक उपलब्ध करून दितले. पंचायतींनी हाची दखल घेवन ते अर्ज लोकांक उपलब्ध करून दिवचे. 2014 पयलींची मोकाशे, आलवारा आनी सरकारी जमनींचेर आशिल्ली घरां कायदेशीर करतले. कितले पयशे घेवप ते सरकार नोटिफाय करतले. 6 म्हयन्या भितर हे अर्ज भरून लोकांनी मामलेदार कार्यालयात दिवचे. कोमुनिदाद जमनीत आशिल्ली 2014 पयलींची घरां कायदेशीर करतले. हाचे अर्ज 4 तारखेर उपलब्ध करून दितले. रोका कायद्या खाला बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करतले. 2014 पयलीं आपल्या वैयक्तीक जमनीत बांदिल्ली घरां लेगीत कायदेशीर करतले. पुनर्वसन केल्ल्या लोकांक दिल्ले फ्लॅटूय सरकार कायदेशीर करून दितले. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर ही येवजण लॉन्च करतले. हे कार्यावळीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुखेल सोयरे म्हणून हजर रावतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. म्हजे घर योजना ही आमी येता त्या 4 ऑक्टोबराक श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणजे फुडल्या शेनवारा सांजचे आमी 4 वरांचेर माननाधिक होम मिनिस्टर अमित शाह हांच्या हस्ते ह्या कार्यावळीचे उक्तावण करतले. हितूर वेगवेगळे 10 कंपोनंट येता. ह्या वेगवेगळ्या 10 कंपोनंटांनी आमी हे रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न हो आमच्या सरकारात केला. हांव मुद्दामून सांगता की सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमा खातीर, म्हजे घर ह्या योजनेच्या कार्यक्रमा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी शेनवार दीस 4 वरांचेर उपस्थित रावचे. म्हज्या घर योजनेचे फॉर्म तेसता जो थंयसर येता ताका इजिली अवेलेबल जातलो. वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो म्हज्या घरांत आसलेल्यो योजना ह्यो तेस्ताच्यान सुरू जातल्यो. हेतूंतली पयली योजना आमी जे म्हटलां की बायफर्केशन ऑफ द हावज, जे म्हटलां की 3 दिसाच्या भितर पंचायत सेक्रेटरी हांणी जर दोनूय भावांनी आपले घर A आनी B करून दी म्हटलें आसत जाल्यार जो तेच्या घराचो नंबर आसा, फॉर एग्जाम्पल 37, जाल्यार तो 37A 37B हो तेणी करून दिवपाक जाय. जेणे करून गांवांतले तंटे, गांवांतल्यो झगड्यो, घरांतल्यो झगड्यो हे कमी जातल्यो. दोनूय भावांक वेगळी लायट कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन घेवपा खातीरूय तांकां बरें पडटलें. पंचायतीकूय बी वेगळो हावस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स हो कलेक्ट करपाक मेळटलो. त्या खातीर तांकां बायफर्केशन ऑफ द हावस दिवप म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत हे तांकां बंधनकारक आसा आनी तेंच्यांनी ते दिवचे, जेणे करून उदक, लायट हे लोकांक वेगळें घेवपाक मेळटलें. आनी ताका म्हाका दिसता पंचायतींनी सहकार्य करचें. खंयसरूच पंचायत मिटिंगेक रावपाची गरज ना. तांच्यांनी एप्लिकेशन दिल्या उपरांत पंचायत सेक्रेटरीनी इनिशिएटिव्स घेवन आनी म्युनिसिपालिटीच्या सीओन इनिशिएटिव्स घेवन हे बायफर्केशन सर्टिफिकेट्स जी आहा ही दिवप गरजेचें आसा. 1972च्या पयलींचें घर हे घर रेग्युलर आनी कायदेशीर घर करपा खातीर म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तेका जी आमी सनद सर्टिफिकेट म्हणजे 1972च्या पयलीं तेजें घर हे प्लॅनाचेर लागलेलें घर आसा. 1 and 14 तेजे हावज ओन बाय म्हणून अदर कॉलमांत किंवा डायरेक्टली ताजें नांव आसा.
त्या मनशाक फाल्यां सकाळीं जर आपलो सनद सर्टिफिकेट दिवपाक जाय जाल्यार ओन्ली 1000 रुपीज भरून ताका डेप्युटी कलेक्टरांतल्यान ताका सनद सर्टिफिकेट मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उगवे वाठारांत धुमाकूळ घालपी ओमकार हत्ती सध्या गोंयच्या हद्दींतल्यान भायर सरून महाराष्ट्राच्या हद्दीत गेला. सध्या गोंयच्या रान खात्याचे अधिकारी ह्या हत्तीचेर नदर दवरून आसात. मजगती आयतारा पेडणे ओगवेच्या गांवकारांनी ओमकार हत्तीक धांवडावपाक देवी माऊली मंदिरा लागसार सकाळी 10:30 वरांचेर हाती बगाव मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. फाटले सुमार 10 दीस पेडणे वाठारांत धुमाकूळ घालपी ओमकार हत्ती निमणे आता गोंयची हद्द पार करून तो आता महाराष्ट्राच्या हद्दीत गेला. मात हो हत्ती केन्नाय परतून गोंयांत येवपाक शकता. ताका लागून गोंयचे राना खात्याचे अधिकारी तेरेखोल न्हंय कडेन रावन ह्या हत्तीचेर नजर दवरून आसात. मजगती पेडणे उगवेच्या गांवकारांनी ह्या हत्तीक धांवडावपा खातीर आयतारा देवी माऊलीच्या मंदिरा लागसार सकाळी 10:30 वरांचेर हाती बगाव मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. लोकांनी येतना गर्नेल बॉम्ब ढोल तशेंच मशाली घेवन येवचे असो उलो शेतकारांनी मारला. मात आता हत्तीन गोंयची हद्द पार केल्ल्यान गांवकार कितें निर्णय घेतले ते पळोवचे पडटले. ओंकार हत्तीन फाटल्या 10-12 दिसां सावन पेडणे म्हालांतल्या कडशी, मोपा, तोरशे, उगवे ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात शेतकऱ्यांची नुकसानी केली. फाटल्या 7 दिसां सावन तांणी तामोशा गांवांत ज्या पद्धतीने शेती, कवाते, केळींची नासधूस केल्या तातून शेतकरी भयभीत जाल्ले आणि 7 दिसां उपरांत ओंकार हत्तीन उगवे वाठारांत फाटल्या 3 दिसां सावन आपलो मोर्चा वळयला. थंयसरय कवाते, भात शेती, केळी खावपाचे त्यांनी सुरू केले. हत्तीक धरतले कशे, हत्तीचो पाठलाग कसो करचो ह्या संदर्भात शेतकरी आसात, शिवाय वन खात्याचे अधिकारी आसात, पूण हाचो बंदोबस्त कसोच जायना. हालींच राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या हत्तींक तज्ञ मंडळी हत्तीस्वार हाडून ताचो बंदोबस्त करतले. दसऱ्या उपरांत ताचेर कार्यवाही करतले अशी ग्वाही वन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी शेतकऱ्यांक दिला. पण तोपर्यंत हत्तीची लुकसाणी आम्ही सोंसची काय असो सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केल्लो आसलो. आणि जर हत्तीचो बंदोबस्त राना खाते करपाक शकना तर आम्ही शेतकरी, गांवकरी सगळे एकठांय जातले आणि शेतान उतरून ह्या हत्तीचो पाठलाग करतले, ताका धांवडपाचो आम्ही यत्न करतले. आणि त्या खातीरच आयतारा दीस 10:30 श्री माऊली मंदिर उगवे हांगासर शेतकरी आणि गांवकऱ्यांनी एक मिटींग आपयल्ली. आणि ह्या मिटींगेन सगळ्यांनी असे थारावपाचे आशिल्ले की आम्ही शेतान उतारतले आणि हत्तीचो पाठलाग करून ताका खंय तरी धांवणतले असले. पूण आता जी माहिती आमकां उपलब्ध जाल्या ती काय तासा पयलींच हत्ती तेरेखोल न्हंय क्रॉस करून सातोशे, मुडुरे ह्या महाराष्ट्राच्या वाठारांत सीमेकडे गेल्लो आसा आणि थंयसर व्हडा प्रमाणात शेताची नुकसानी करपाक तांणी सुरवात केल्ली आसा. तर थंयले शेतकरी एकठांय जाले आणि त्या शेतकऱ्यांनी व्हडा प्रमाणात बॉम्ब, फुगटे लावन त्या हत्तीक परत हेवटेन न्हंयच्या पलतडी हाडपाक तांचो यत्न आसा, धांवडून दिवपाक तांचो प्रयत्न सुरू जाल्लो आसा. तर आमच्या गोंयचे जे वन खात्याचे अधिकारी आहात, कर्मचारी आसात, ते तेरेखोलच्या न्हंयचेर उबे रावन तांकां पळयता की तो हत्ती परत हांगार येवचो न्हू. आणि तांचो यत्न आसा की तो जो हत्ती ओंकार हत्ती आशिल्लो तो जर महाराष्ट्रान गेला तर महाराष्ट्रानच तो रावतलो कसो हाचेरय तांची भासाभास सध्या सुरू आसा. गोंयचे जे राना खात्याचे कर्मचारी आसात, वन खात्याचे अधिकारी आसात, ते दोळ्यान तेल घालून ह्या न्हंयचेर लक्ष दिवन आसा. जर ओंकार परत आमच्या गोंयांत येवचो ना न्हू असो सवालय सध्या तयार जाल्लो आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण राज्यातल्या शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपा खातीर तशेंच स्पर्धात्मकता वाडची ह्या हेतान अंदूच्या वर्सा राज्यातल्या सगळ्या सरकारी, अनुदानीत आणि विना अनुदानीत विद्यालयांक इयत्ता 3री ते 8वी मेरेन समान पेपर काडपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी दिली. इयत्ता 3री आणि 4थीच्यो परीक्षा 9 ते 15 ऑक्टोबराक जाल्यार इयत्ता 6वी ते 8वी मेरेनच्यो परीक्षा 7 ते 15 ऑक्टोबरा मेरेन जातल्यो. गोंयांत 70 कोंकणी माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा आसा. माध्यम कोंकणी आसले तरी 6 शाळां कडल्यान इंग्लिशींतल्यान पेपर काडपाची विनवणी आयला.
देखून मंडळान इंग्लिशींतल्यान पेपर काडपाचो निर्णय घेतला। फकत अंदूच्याच वर्सा खातीर ही सवलत आसतली। उर्दू माध्यमाच्या शाळांनी तिसरी भास म्हूण इंग्लिशींतल्यान प्रश्नपत्रिका दिवपाची मागणी केल्ली। ही मागणी लेगीत मान्य जाल्या अशी माहिती SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी दिली। अंदू पयलेच खेपे SCERT वतीन 3री ते 8वी मेरेन सत्र परीक्षाचो पेपर काडटा। ज्या विद्यालयांक आडखळी आसल्यार त्यो 30 सप्टेंबर 2025 मेरेन सादर करच्यो अशें आवाहन SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी केलां। स्टेट गव्हर्नमेंटाने डिसिजन घेतला की 3rd to 8th कॉमन क्वेश्चन पेपर सेट करपाचे। हे डिसिजन जाल्ले लास्ट इयरच घेतलेले आणि आमी सगळे स्टेक होल्डरांक जेन्ना ओरिएंटेशन करता ट्रेनिंग जाता तेन्ना सांगत आशिल्ली। ताजे नंतर जेन्ना फेब्रुवारी 2025 जेन्ना सर्क्युलर इश्यू जाले रिगार्डिंग इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP फॉर ग्रेड 3 and 6 तेन्ना त्या सर्क्युलरांनी मेन्शन केल्ले की फॉर ग्रेड 3 to 8 SCERT कॉमन क्वेश्चन पेपर सेट करतली। ताजे नंतर 12 ऑगस्ट 2025 आम्ही डिटेल सर्क्युलर इश्यू केले विथ एक्झाम शेड्यूल की एक्झामचे डेट्स कशे आसतल्यो खंयच्यो आसतल्यो फॉर प्रायमरी लेवल एज वेल एज फॉर अदर ग्रेड्स अप टू 8 आणि ताजे नंतर ताजे पयलीं एक्चुअली 8 ऑगस्टाक आमी हेड्साचे ओरिएंटेशन घेतले हेड्स ऑफ गव्हर्मेंट आणि एडेड अनएडेड सगळे हायस्कूल्स एंड प्रायमरी स्कूल्स तांची इनपुट्स घेवन मागीर फायनली 12 ऑगस्टाक सर्क्युलर इश्यू केल्ली फॉर ग्रेड 3 to 8 फुडलो जो प्रोसेस आसा एक्चुअल कंडक्ट ऑफ एक्झामिनेशन किंवा असेसमेंट इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट हे सगळे स्कूल्साचे दवरले आसा स्कूल्स इंडिव्हिज्युअली आपूण करतले आणि हो जो कॉमन क्वेश्चन पेपर दवरल्या फाटलो उद्देश असो आसा की सगळे कडेन एक स्टँडर्डायजेशन जावचें युनिफॉर्मिटी आसची जो असेसमेंट पॅटर्न आसा तो युनिफॉर्मली सगळ्या स्कुलांनी फॉलो जावचो म्हणून कॉमन एक्झामिनेशन। सो आतां डेट शेड्यूल जर विचारलो जाल्यार फॉर ग्रेड 3 and 4 एक्झाम स्टार्ट जाता फ्रॉम 9th of October till 15th of October आणि 6, 7, 8 हाचे खातीर इट स्टार्ट फ्रॉम 7th of October which goes up to 15th of October। ही आसा एक्झामीचो हो आसा एक्झामीचो शेड्यूल विच इज एप्लिकेबल टू ऑल स्कूल्स ऑल ओवर गव्हर्मेंट एडेड एंड सम ऑफ द अनएडेड स्कूल विच आर फॉलोइंग आफ्टर। सो जितले कडेन आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्या ज्या ज्या कोंकणी मिडियम स्कूल जी एडेड आसा जांचे कडेन आमकां रिक्वेस्ट आयला की आमकां दिया इंग्लीश मिडियमांत इंग्लीश लँग्वेजीचे पेपर इंग्लीश मिडियमाचे ते आमी कन्सिडर केला ओन्ली फॉर दीस एकेडमीक इयर। तशेंच आनी थोडे केसीस आमच्या मुखार आयल्यो त्यो म्हणजे अनएडेड स्कुलाची वेगळी तरेची रिक्वेस्ट आशिल्ली कारण थोडे आमचे करिक्युलम फॉलो करताली स्टेट गव्हर्मेंटाचे थोडे वेगळे करिक्युलम फॉलो करतात। सो जे अनएडेड स्कूल ऑन बोर्ड आयल्यात आमचे कडेन तांच्यांनी रिक्वेस्ट केला थंय आमी तांकां पेपर सप्लाय करपाचे तांचो डेटा आमी घेतला आनी तांकां आमी पेपर सप्लाय करता। ताजे नंतर आसा तो उर्दू मिडियमाचो एक विशय आमचे कडेन मुखार आयलो तो म्हणजे तांकां थर्ड लँग्वेज इंग्लीश जाय आशिल्ली बाकी सगळे कडेन थर्ड लँग्वेज आसा कोंकणी मराठी। सो तांकां इंग्लीश जाय आशिल्ली कारण तांची फर्स्ट लँग्वेज उर्दू दिल्ली सेकंड तांच्यांनी हिंदी दिल्ली थर्ड लँग्वेज इंग्लीश। थंय बी आमी तांची रिक्वेस्ट कन्सिडर केला बिकॉज दीस इज द फर्स्ट इयर दॅट वी आर गोईंग फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सच डिसिजन आनी भुरग्यांक कांयच लॉस जावचें न्ही म्हण तांकांय आमी ह्या वर्सा इंग्लीश पेपर दिवपाचो केला आनी आफ्टर दीस प्रोसेस इज ओवर आमी हे सगळे मॅटर फॉर फर्दर पॉलिसी डिसिजन मुखार व्हरतली इन कन्सल्टेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन। आतां थोडे येता आमकां अजुनूय रिक्वेस्ट पण आमी मे बी 30 तारखेच्या नंतर कितें रिक्वेस्ट आयली जाल्यार आमी कन्सिडर करपाक शकची ना कारण आमकां बॅकएंडार तितली तयारी करपाक जाय तितले पेपर प्रिंट करपाक जाय खूब विशय आसतात आनी ताचें डिस्ट्रिब्युशनूय त्या तरेन जावपाक जाय। आतां ताची फुडली स्टेप म्हणजे आमी एक तर डिसिजन घेतला की फुडल्या वर्साक कसले तरेचे रिलॅक्सेशन आसचें ना हें फर्स्ट इयर जाल्ले कारण ह्या एकाडेमीक इयराक रिलॅक्सेशन दिलां। आतां आनी एक हांगा जें डिसिजन घेतलां तें म्हणजे फ्लायंग स्पॉट धाडपाचें। सो 12 तालुक्यांत एक्झामीच्या टायमार टीम्स वतले आमच्या फिल्डार सो एज टू एन्श्योर की ही जी स्कुलां जेंच्यांनी डेटा दिला जेंका आमी पेपर सप्लाय केला ते आमचेच म्हणजे कॉमन पेपर जो सेट जाल्लो आसा तेच पेपराचेर एक्झाम घेता भुरग्यांची। टू एन्श्योर दीस आमचे फ्लायंग स्पॉटीची टीम्स प्रत्येक तालुक्यात मिनिमम 2 टीमी तरी वतल्योच सो ह्यो टीम्स आमचे फिल्डार आसतल्यो ड्युरींग दी एंटायर एक्झाम पिरियड। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। कोलवा दाताच्या क्लिनिकाक उजो लागपाची घडणूक घडली। थळाव्यांनी उजो पावलपी दळाक रोखडेंच कळीत केलें। उजो पावलपी दळान घडणूक थर वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 4 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पावलपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली।
मात उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण स्पश्ट जावना. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना. आमकां कॉल आयिल्ले 9:02 मिनिट्सान. ओके, इमिजिएटली ते उजो लागला म्हणून एका डेंटल क्लिनिकाक SF3 मिरास अपार्टमेंट हे बिल्डिंगेक कोलवा जंक्शनाचेर. सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनीक जेन्ना पावले तेन्ना स्मोक सगळे स्प्रेड भायल्यान स्प्रेड जाल्लो. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग वचून फायर फायटींग केलें भितर फर्स्ट फ्लोराचेर. आनी त्या वरदान सगळें मेन रिसेप्शन थिंगा तेजो जो उजो स्टार्ट जाला. मेन क्लिनिकल तेगे इक्विपमेंट्स आहाय ती सायडीन आहाय आनी मेन रिसेप्शन जे भितर सरता थिंगाच तो उजो तेणी तो पयलो म्हणजे ते ट्राय केली पालोवपाक एक सायडीन पेटला. तो एक्चुली तो चड जाल्लो एक्सटिंग्विशर घेवन तेणी ट्राय केली म्हळ्यार तांचे लागीं जावंक ना. सो इमिजिएटली आमी येवन फर्स्ट फ्लोराचेर मुखा वयले उजो पालयलो आनी धुंवर वयले फ्लॅट वयर आनी सेकंड फ्लोराचेर फ्लॅट आहा. सो तितून सगळो तो हिटेन भितर धुंवर मारला. ते फ्लॅट बंद आहा ती कोण रावना हिंगा गोंयांत ना दिसता ती. सो इमिजिएटली थंय आमी ओपन चॅक केला थिंगा सगळो स्मोक आहा. वेंटिलेशन ओपन केल्ले विंडोज आनी तो स्मोक भायर सरला म्हणजे क्लीन जाल्लें आहा आनी कांयच ना थिंगा वयर कांय उजो कांय ना. सकलूच तेंचे उजो पेटोन ते डॅमेज जाल्ले आहा. उजो कसो आतां कोण जाणा चडसो इलेक्ट्रीक कित्याक हे बंद मारलेले आनी ते रिसेप्शनाचे कंप्युटर आनी ते तशें चाललेले ते सायडीन तोच पेटला. चड करून इलेक्ट्रीक चड सर्किट कितें जावन इलेक्ट्रीक जीप जावन तिका उजो पेटोवंक शकता. नाजाल्यार थंय कोण भितर नासलेलो. तें ओपन करून जेन्ना पयलो तेन्ना ताका तो उजो पेटला म्हणून कळला. डॉक्टर लॉस 2-3 or 4 लाख देखो सांगूंक शकना कित्याक तेणें एस्टिमेट आतां 3 लाख जावपाक शकता एस्टिमेट दिवंक ना कित्याक पयलीं तेगे हें डेकोरेशन ते फॅन्सी आहा तितलें सगळें लासून गेलां आनी कंप्युटरूय गेले फॅनूय गेल्या सायडीक विंडोज ग्लासीस सगळे तुटून गेल्या भितर हें आसलें पळय फॅन्सी कबर्ड्स बी आसलेले सगळे लासले. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो तपास खंय मेरेन पावला हें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट करचें. तशेंच जो मेरेन ह्या हल्ल्या फाटलो मास्टर मायंड सापडना तो मेरेन केस बंद करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी समाज वावुरप्यांनी दिल्या. पणजे आझाद मैदानाचेर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत समाज वावुरपी उलयले. रामा काणकोणकाराचेर अटॅक करून त्याच्या तोंडाक शेण पुसलें ही एक सारकी दुर्दैव गजाल सारकी की तेंचे इंटेंशन कितें आसलें हेंचें तें आमकां खबर ना. कित्याक रामा काणकोणकाराची पर्सनल दुश्मनी आसलेली न्हू जाल्यार अशें प्री प्लॅन अटॅक करून अशें तें ह्युमिलेट करपाचें हें आसचें नासलें म्हाका जाल्यार दिसना. आनी जितले जाणांक धरला तितून रामा काणकोणकाराचें तेका विचारले प्रमाणे तो म्हणटा आपूण कोणाक तेंकां केन्ना तेंचे कडेन कनेक्शन सुद्दां ना म्हणटा आपलें. सो आयज खंय ना खंय तरी सरकारान विचार करपाची गरज आसा की बाबा रे हें अशेंच चलतलें काय म्हणून. कितें एक्टिविस्ट रिपोर्टर फाल्यां आयज एक्टिविस्टाचें जालें फाल्यां रिपोर्टराचेर जावंक शकता. कित्याक तुमी सत्य दाखयता तुमी जे गोंयांत घडामोडी जाता आनी जे खंय चुकता सरकार ते तुमी सगळे दाखयता तुमच्या माध्यमांतून आमकां कळटा न्हू. अरे आमी जेन्ना उलयता ते तुमी लोकांक दाखयता तेन्ना लोक पळयता न्हू. सो फाल्यां सकाळीं खंयच्या पत्रकाराचेरूय येवपाक शकता आनी हेच्या पयलीं येयलेले सुद्दां आसा. सो आयज जेन्ना इतले दीस जाले रामाचे जे आतां मारेकरू आसले तांकां 14 दीस रिमांड दिलो आनी तेच्या उपरांत मागीर फुडें कितें. आतां इन्व्हेस्टिगेशनाचे आमकां काय खबरी मेळना. कितें एसपीन काय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूंक ना डीजीन काय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूंक ना. सीएमाचें कर्तव्य आसलेलें ज्या दिसा पयले दिसा तेणी सांगलेलें की आपूण सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हणून आनी जो कोण मास्टर मायंड आहा ताका आपूण धरतलो म्हणून पूण तेणी सीएमानूय काय स्टेटमेंट दिवंक ना. म्हणून आयज आमकां प्रेसाक घेवचें पडलें तुमच्या माध्यमांतून सरकाराक प्रश्न विचारपाक बाबा इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावला हो प्रश्न आमी तुमकां विचारता. कित्याक आयज जर तुमकां आमी लूज सोडले जाल्यार फाल्यां सकाळीं हे प्रकार सगळे बरोबर घडटले. जो आपलो गांव वाचोवपाक झगडटा रान वाचोवपाक झगडटा शेत वाचोवपाक झगडटा डोंगर वाचोवपाक झगडटा इलिगल कन्स्ट्रक्शनाच्या अगेन्स्ट झगडटा मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे भुतानी असले जे प्रोजेक्ट येता तेंचेर झगडटा तेंचेरूय तोच परिणाम जातलो. फाल्यां सकाळीं न्याय सुवेवस्था खंय पावले हे आमी प्रश्न विचारता. आयज हे फुडें जावंक जायना म्हणून हो मुद्दो आमी दामून धरला. आमी हो मुद्दो डायवर्ट करून कशेंच दिवचे ना. राज्यात फुडले 4 दीस म्हळ्यार 28, 29, 30 आनी 1 ऑक्टोबर ह्या दिसांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ताका लागून हवामान खात्यान हे 4 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. उटंगराचो पावस पडपाचो आशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशें हवामान खात्यान कळीत केला. दोन दिसां पयलीं एका 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याच्या तोंडात नाका जाल्ले शब्द घालून ताचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्लो. हे फाटभुंयेर लोकांनी मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालो
आणि जो कोण व्हिडिओ काढून सोशल मीडियाचेर व्हायरल केला ताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी आणि सात भुरग्याच्या पालकांनी केल्या। पळयात पुराय बातमी। की पाकिस्तान की जय म्हणपाक लायले आणि ते प्रोवोक करता तो शिकवले त्या 12 वर्साचो भुरगो ओके कंप्लेंट फायल केल्ली ऑन 21 फॅमिलीन 21 तारखेर कंप्लेंट फायल केल्ली पुलीस स्टेशनाचेर 21 तारीख जाली 22 तारीख जाली 23 जाली 24 जाली 26 तारखेर FIR रजिस्टर्ड जाता राती कालची राती FIR रजिस्टर्ड जाता। आता आम्ही इन बिटवीन जेन्ना आमकां कळ्ळें अशें आमी फॉलोअप करपाक लागले PI फुडल्यान मेळ्ळे आमगे PI आमचो सुरेश सावंत तो म्हणपाक लागलो तो मनीस हाडलो फुटेजीचे त्या मनशाक हाडलो आपल्यान उलयलो SP फुडल्यान वयलो आनी ताका धाडलो। सो हांवें ताका विचारलें हाडलो धाडलो वॉट इज दीस फेस्तां येयल्लो फेरयान येयल्लो अरे पार्टीन पळय कंप्लेंट केल्ली आहा तांकां दाखोवपाक जालो मनीस कोण ता न्हू हांवें म्हणलें ताका फुटेज दाखय ना फुटेज दाखोवपाक जायना काय क्वेश्चनिंग मायनर तो मायनरार काढलो व्हिडिओ व्हायरल केलो हो फोटो व्हिडिओ केलो तो मायनर बरें तेजें नांव कितें नांव सांगना तेणें सांगलें आमकां हांवें तर इज फ्रॉम वेर फातोरप्या म्हणपाक लागलो। जेन्ना तुमकां सगळी खबर आहा तो मनीस येवन गेलो जाल्यार हाव काम FIR अननोन पर्सनाचेर रजिस्टर्ड जाता। आतां PI कितें म्हणटा आमी FIR रजिस्टर्ड हुई तेजेर केला कोण व्हिडिओ कोण व्हायरल केलो तो अरे एक्यूज मेळ्ळा तुमकां व्हायरल तर मागीर जाला हा एक्यूज मेळ्ळ न्हू एक्यूज मेळ्ळा येवन गेलो पुलीस स्टेशनाचेर कोण तो पुलिसांक गेलो सोयरो पुलिसांक गेलो जावंय तो अरे हे व्हडले सारखे झोगडी पेटपाक रे मडगांवान भितर दाम बाबान राखली मरे आमकां हा हे झोगडी पेटोवपाक आयिल्ले मरे हा तूं पाकिस्तान की जय म्हणपाक लायता आनी इंडियान पाकिस्तान मॅच खेळटाय मरे तिका हा 30 तारखेर हांगा एक ल्हान भुरग्याक एक मायनर भुरगो हांगा पंजाबी सीन तो पेनां विकता न्ही त्या भुरग्याक एकट्यान कोणी तरी एकट्यान येवन ताका पाकिस्तान की जय म्हणपाक लायले ओके आनी तो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जालो आनी त्या भुरग्याच्या मावशीन मागीर ती कंप्लेन दिली कंप्लेन दितारी 21 तारीख कंप्लेन जाल्ली तेजेर कांय एक्शन जावंक नाशिल्लें आमी पयर आयले आनी आमी आज आमी 10 वरांचेर सगळ्यांक आपयले कळ्ळें तर PI म्हणटा आतां आमी PIक मेळ्ळे PI म्हणटा की आमी कंप्लेन रजिस्टर केल्या अननोन पर्सनाचेर आमकां आयकोपाक येयला की तांचो तो पळय कोण व्हिडिओ काडपाक लायिल्लो ताचो ती एडवोकेट सुद्दां येवन गेलो आनी हांगा आमकां आयकपाक येता पुलीस स्टेशनार की तो अननोन पर्सन म्हणून तर आतां आमी आनी एक कंप्लेन घालपाची आसा आतां आमी SP फुडें उलयल्ले आसा आनी एक कंप्लेन आतां आमी घालतले सारकी घालतले कळ्ळें न्ही आनी हांव मागता की अशें पळय जाता ल्हान भुरग्यांक पळय यूज करून कॉम्युनल हार्मोनी आमची पळय 30 गोंयची पिड्यार करपाक सोदता कळ्ळें न्ही अशें जावपाक जायना आनी हे सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव की मास्टर मायंड पळय कोण आसतात ते लास्टाक भुरग्यांक सुद्दां सोडना ते गोंयचे पीस आनी कॉम्युनल हार्मोनी आमची पिड्यार करपाक सोदतात हे मास्टर मायंड पळय आहा हे मास्टर मायंडाक कोण तरी गॉडफादर आहा तांकां करपाक प्रोटेक्ट करपाक हे मास्टर मायंडाक आनी हे गॉडफादराक आमी पयलीं पळोवपाक जाय आनी अशें मुखार जावपाक जायना आतां आमी कंप्लेन दितले SP आनी हेजेर हांव मागता आमच्या SP कडेन पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन की बेगीन एक्शन जावपाक जाय आनी हो कोण तो फुडें येवपाक जाय कि तुम लोग सेल दे दो और नहीं कोर्ट में जाओगे इतना परेशान होगा कि नहीं सेल लिखे दे दो। मेरे को पहले बुलाया कि तुम लोग थाने में आओ तो मैं नहीं आऊँगी मेरी तबीयत खराब में नहीं आऊँगा क्या तुम्हारा घर किधर है तो मैं क्या खारे बान क्या खुद का है क्या हाँ खुद का घर है तो वो बोल के आया घर पे तो बोला सेल दे दो और नहीं तुम लोग कोर्ट में ऐसा परेशान प्रॉब्लम होगा मैं क्या नहीं होगा प्रॉब्लम सब कर लेंगे। कौन बुलाया पुलिस? हाँ वहाँ पुलिस 2 था आया था उसका नंबर भी है मेरा। क्या बोलने के लिए बोला? यही सेल करने के लिए साइन करने के लिए था कि बोल सेंड कर दो ऐसा बोलने के लिए। ये पुलिस ने ही बोला आपको? नंबर है मेरा नंबर नोट कर दो पुलिस तो मेरे को फोन भी करते हैं। हाँ नहीं पुलिस का पहन गया था नंबर क्या वो लोग भी आ सकते हैं नंबर का लोग है ना वो भी आ सकते हैं पुलिस का ड्रेस नाटक में मिलते हैं ना नाटक में पहले वो आ हणजून व्हाळात हॉटेलवाले रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतात ताका लागून व्हाळाचें उदक पुरायपणान प्रदूषित जाला तशेंच कोयर भरिल्ल्यान उदकाकूय व्हांवपाक वाट मेळना। पंचायतीन तशेंच संबंधीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून कोयर उडयता तांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पंचायत व्हरता रे सगळे मात कितें आतां कोण हाडून उडयता पळय सगळे नाका जाल्ले हाडून मरे हाडून झरीचें पळय कशें उदक हांगा पळय उदक साप उदक हाडून सगळो मरे कसो हाडून उडयता रातचो रे सगळो कितें तूं म्हाका सांग आमी कितें करपाचें तूं म्हाका सांग पंचायत व्हरता पंचायत व्हरता पंचायत आतां कोण उडयता आतां कोणाक खबर
कोण रेस्टॉरंटवाले चलयता ते रेस्टॉरंटाचेच वाल्याचेच सगळी गार्बेज बोर्ड का उडयता कसली सुंगटाची बोर्ड का आनी कितें कितें रे सगळें अशें वाहन तुका नाका दिसता की आतां हालीं पंचायतीन कॅमेरा हाडलेले ग्रामसभा सांगलेले हय हांगासर कॅमेरा बसोवचो दिसता तुका ना बसोवंक जावं रे पळोवंक वचत जाल्यार कितें आहा तें बरें न्हू पळोवंक वचत बसयत जाल्यार ह्यो सगळो पळय हांगा वाहन पळय हॉटेलवाले आमचे जे हे भायल्यांक पळय हॉटेलां चलोवंक दितात तो सगळो गार्बेज पळय आमकां गांवकारांक हो आमी हालीं इतलेंच मागता की बाबा आमचे पंचायत फायन मारता ती मातशी डबल करची आनी मातशें स्ट्रीक रावचें आमची पंचायत बरें काम करता बट खंयचोच ना खंयचो तरी आमच्या पंचायतीन मातशें आनीक स्ट्रॉंग आनी स्ट्रीक रावचें हॉटेलकारांक स्ट्रिक्टली तांकां सांगचें बाबा तुमची गार्बेज ही उडोवची न्हू आनी ही न्हू की बाबा एकलो दोग जाण हे सगळे चडशे 99% भायले जे आवटसायडर आहा हे गार्बेज करतात हांगा हांवेंनूच कितले फावटी धरलेले आहात वयल्यान तांकां सांगलेलें आहा बाबा तुमकां सेकंड टायम दिसता तुमकां पुलिशेन व्हरतले म्हणून तर हांव मागता पंचायती कडेन स्पेशली सगळ्या हॉटेलकारांक एक नोटीस काडचो की बाबा तुमची गार्बेज भायर पडची न्हू इवन हांव उडयता नाल्यार म्हाकाय तोच फायन मारचो वो दुसरे हॉटेलकार आनी हें करचें की बाबा एका हॉटेलकाराक लागून दुसरे हॉटेलकार त्रास भोगूंक जाय तेन्नाच हांव पयले उपरांत म्हणटलें तूं उडयनाका तेन्नाच हें सामकें सुदारतलें कित्याक आतां हांव करिना म्हणटकूच म्हाका पडलेलें ना दुसऱ्याचें तें म्हाकाय दुसऱ्याचें पडलेलें आसा म्हाका फायन पडटा कित्याक ताका लागून म्हाका तर फायन पडटा तेन्ना हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो की बाबा दुसरोय हांगर कचरो उडोवचो ना म्हणून गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV